नमस्कार. म्हजें नाव असित श्रीपाद टेंगसे. आता हांव तुमच्या मुखार एक कविता सादर करतलो. त्या कवितेचें नाव आसा आत्मब्रह्म. तर ही कविता कवी श्री मनोज नरेंद्र कामत हांच्या 2019 सालान उजवाडान आयिल्ल्या आत्मब्रह्म ह्या पुस्तकांतली आसा. तर आता ऐकुया आत्मब्रह्म ही कविता. विश्वकर्माच्या सौदांत जग पालथे घाले. विश्वकर्माच्या सौदांत जग पालथे घाले. धर्मीक सुवाती भोवलो पूण तो काय मेळ्ळो ना. देवाचो सोद लागलो ना. देवाचो सोद लागलो ना. अंतरिक्षाची भोवंडी मारतना कळ्ळें मनशाचें अस्तित्व. अंतरिक्षाची भोवंडी मारतना कळ्ळें मनशाचें अस्तित्व. वजनान मापूक येना, वर्सांनी मेजूक जायना, थीर दवरूक मेळना. अशें अनादी अनंत हें ब्रह्मांड. अशें अनादी अनंत हें ब्रह्मांड. विष्णू जसो गुरुत्वाकर्शणान साबाळिल्ल्यो दूदगंगा शांत आत्मरुपी. महेश जशें कृष्ण विवर शेकान शेक गिळून उडोवपी. तांडव नाचून तारे गिरे जळोवन भस्म करपी. अखंड शक्ती आनी तेज निर्माण करपी. हें भस्म आनी विष पियेवन पचोवपी. ब्रह्मा हेंच उर्जेंतल्यान एक नवें विश्व तयार करपी. पयलीं परस नवें आनी व्हड. ह्योच त्यो तीन शक्ती त्रिदेव. हांव ह्याच ब्रह्मांडाचो एक अंश. गर्भ एक नवो जीव वाडत वचपी. स्वास ताची राखण नकळटना करपी. विचार ब्रह्मांड विचारांचे खंयच शेवट नाशिल्ले. संवसाराचो नेम सोडून विलीन जावपी अनादी अनंतांत. आत्म तो हांव आनी ब्रह्म हें ब्रह्मांड. आत्म तो हांव आनी ब्रह्म हें ब्रह्मांड. सुखदुःखाच्या शिमेसावन पयस होच देव आत्मब्रह्म. आत्मब्रह्म. धन्यवाद. हांवें सादर केल्ली ही कविता जर तुमकां सगळ्यांक आवडली जाल्यार हो व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट दिया. धन्यवाद.